नवभारत निर्माण ह्या देशातलो तरणाटो करपाक शकता। हो देश जर नितळ करतलो आसत तर तो तरणाट्यांच्याच हातात आसा म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयल्यात। RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी म्हटलें की नवभारत निर्माण करपाक जाय। नवभारत निर्माण कोण करपाक शकता आसत जाल्यार नवभारत निर्माण ह्या देशातलो तरणाटो करपाक शकता। मुद्दामून तुम्ही काढून पळयात 2014 पासून आतापर्यंत तांच्यांनी पयलो उलो जर कित्याचेर मारलो आसत जाल्यार तांच्यांनी क्लीन इंडिया मिशन हो उलो मारलो आणि क्लीन इंडिया मिशन तांचे जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत ह्या देशातलो पयले फावटी पंतप्रधान झाडू हातान घेवन रस्त्यार देंवता। आयज पर्यंत देशातलो एकूय पंतप्रधान झाडू हातार घेवन रस्त्यार देवूंक नाशिल्लो आणि त्यांच्यानी सुरू केलें हे मिशन देशातल्या प्रत्येक तरणाट्याच्या हातात आमकां झाडू दिसलो आणि हो देश क्लीन जावपाक सुरवात जालो। हांव अशें म्हणटो ना की एकाच दिसात हो देश स्वच्छ जातलो ना, हे मिशन आसा। माननीय मोदीजी सुरवात केलें हे मिशन आसा, ते मिशन आमी फुडें व्हरपाक जाय। हो देश जर क्लीन करतले आसत जाल्यार तो तरणाट्याच्या हातान आसा। आमकां प्रत्येकाक दिसपाक जाय हो देश क्लीन जातलो आसत आपल्या घरा पासून सुरवात जावपाक जाय, वाड्या पासून सुरवात जावपाक जाय, गांवा पासून सुरवात जावपाक जाय, पंचायती पासून सुरवात जावपाक जाय, राज्या पासून सुरवात जावपाक जाय। ती सुरवात आमी आमच्या राज्यांतल्यान करुया आणि खरोखरूच हो देश क्लीन करपाक तुम्ही सगळे जाण माझ्या बरोबर आसतले। माननीय मोदीजी सांगले स्किल इंडिया करूया, मेक इन इंडिया करूया। अरे या देशात पहिलेच फावटी स्किल इंडिया नावाची नवीन मिनिस्ट्री सुरवात जाता, ज्या निमित्तात लाखो हाताक काम दिवपा खातीर माननीय मोदीजी स्किल इंडिया मिशन सुरवात करता, स्किल इंडिया मिनिस्ट्री सुरू करता। प्रधानमंत्री कौशल्य योजना 1, प्रधानमंत्री कौशल्य योजना 2, 3 अशा पद्धतीच्यो वेगवेगळ्यो योजना सुरू करून मुद्दामून पळयात पहिलेच फावटी आयच्या तरणाट्यांक आपल्या ग्रॅज्युएशनाच्या बरोबर सर्टिफिकेट कोर्स, आपल्या ग्रॅज्युएशनाच्या बरोबर डिप्लोमा सर्टिफिकेट, डबल सर्टिफिकेट घेवपाची संधी आमकां मेळोवन दिल्ली आसा। चलात आनी पळयात ITS प्रधानमंत्री कौशल्य योजनेच्या अंतर्गत 1, 2 आणि 3 जेका दिसता आपली स्किल कितें आसा ती जर आमी करपाक भायर सरतले आसत जाल्यार आमी सगळ्यांनी भायर सरपाक जाय।